तसेच सांस्कृतिक समितीच्या सहयोगान मांडून हाडल्यात. आज वलया हंतर आमच्या फिरगस घरांत तांची टॅलंटाची प्रदर्शन जातली. हांव वेदिका पेता फिरगस विगार वॉल्टर सोजा, सहायक फादर लॉरेन्स, फादर विवियन, वर्नर फादर मॅक्सिम डिसोजा, रायना कॅस्टलिनो आणि सिस्टर विद्या, तसेच उपाध्यक्ष आणि कार्यदर्शी. गलाई करीनासतना आयच्या कार्याक बाब विवेक मागणे शिकूंक सुरवात करतली. सर्वांनी उबे रावचे. एक घडीभर आमी मौन रावया. ह्या संजेच्या वेळार आमी हांगासर सांगात आयल्या. देवाक आमी अर्गान दिवया. देवाचे उतर आमी आयकुया. मथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. सर्गींचे राज अशें म्हणयेत. एका मनशाक आपलें घर सोडून परगांवाक वेताना आपल्या नौकराक आपयलें आनी आपल्या दुडवा बदकाची तांकां जबाबदारी दिली. हर एकल्याक तांचे तांचे समर्थतेकीर ताणें दिलें. एकल्याक 50,000 रुपये, दुसऱ्याक 20,000 आनी तिसऱ्याक 10,000. उपरांत तो पयनार गेलो. 50,000 रुपये घेतलेल्या नौकरान ते वैवाटाक घाले आनी सडीत 50,000 जोडले. तशेंच 20,000 घेतलेल्यान आनीक 20,000 जोडले. पूण 10,000 मेळिल्लो नौकार गेलो आनी धरणेन एक पोंड कोंडून आपल्या धनयाचो दुडू ताणें पूर्ण दवरलो. जायत्या काळा उपरांत तांचो धनी फाटीं आयलो आनी येताच तांचे लागीं लेख घेवंक लागलो. देवाचें उतर हें. म्हगेचेनो हांगासर एक फिरगस कुटुंब जावन विविध तालेंतांची गितां गायनां गावन जे कितें आमचें तावण प्रदर्शन करूंक आसा तें सर्व नडकुळें. कितेंय कार्यक्रम आसा तर ते सगळी देवाच्या आशिर्वादा खाल जावन दीत. हांगासर जावचे एक स्पर्धे सबित्यान जावन आनी जे कितें जिखतात वा जे कितें कोण सुलवतात आमच्या मदें मनाभेद उपजानासतना बदलाक एका फिरगस कुटुंबा बरी जावन माया मोगान एकवटान जिवंक आमकां हें उपकारून दी. तशेंच मरी माय आमच्या सांगाता रावून दी. पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन हें सगळी सबित्यान जावंक देवाचो आदार आमी मागया. हे मागणी करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवें. नमन मरिये कृपेन भरलेले समे तुजे सांगाता श्रियां भितर सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगिवंती मरिये देवाचे माय आम पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. दयाकन बसा. सक्तांक स्वागत करच्याक हांव मुखार आपयता मसीन पिरेरा, कॅटेकिझम कोऑर्डिनेटर. ह्या सांजेच्या सुवाळ्यार हांगासर जमलेल्या तुमकां समेस्तांक एक बरी सांज मागता. फिरगस दिसाक तयाराय जावन आमच्या फिरगजेंतल्या आयोगांच्या सहयोगान मांडून हाडिल्ल्या ह्या सांस्कृतीक कार्याक हाजर जाल्ल्या सर्वांक मोगाच्या उतरांनी स्वागत करूंक हांव खुशी व्हरतां. फिरगजेंत विविध अपुरबायेची कार्यां मांडून हाडचे मुखांत फिरगसगारांच्या आत्मीक वाडावळी सवय, एकवट, मायामोग आनी भाव बांदवपण आनीकी बळवंत जावंक आमकां प्रेरण आनी मार्गदर्शन दिवन आसात आमचे आत्मीक वडील, आमच्या फिरगजेचे विगार मानादेक बाप वॉल्टर डिसोजा. फादर, तुमकां ह्या संजेच्या कार्याक
सर्व फिरगसगारांतर्फेन मोग आसो आनी मान आसो येवकार मागता. फिरगस विगारा सांगाता निरंतर हाताक हात दिवन वावुरतात. तशेंच आयच्या कार्याची सगळी जबाबदारी घेवन वेवस्थीत रितीन मांडून हाडूंक वावुरले जावन आसात आमचे सहाय्यक विगार मानादीक बाप लॉरेन्स कुटिन्हो आनी मानादीक बाप विवेक पिंटो. बापानो तुमकांय मोगाचो स्वागत. तांचे सांगाता मानादीक बाप डेन्झिल लोबो, पदवा कॉलेजीचे प्रांशुपाल मानादीक बाप अरुण लोबो. तांच्या अनुपस्थितीत तांकांय हांव मोगाचो येवकार मागतां. फिरगेजेंत गोवळेक वावराक आमकां आधार दिवन आसात ब्रदर स्टीन जॉर्ज. तुमकांय मोगाचो स्वागत. फिरगजेचे आधार स्तंभ म्हणजे पिल्लर्स जावन आसात आमचे गोवळीक परिशदेचे उपाध्यक्ष मानेस्त विनोद डिसोजा आनी मानेस्तीन पॅट्सी ब्रिट्टो. तुमकांय हांव मनपूर्वकी स्वागत करतां. आयच्या कार्याचे तीर्पदार जावन आमचे मुखार हजर आसात रेव्हरंड फादर मॅक्सिम डिसोजा, रेव्हरंड सिस्टर विद्या आनी मानेस्तीन रायना सिक्वेरा. आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन हांगासर आयिल्ल्या तुमकां मोगान बरो येवकार मागतां. हांकां गोवळीक परिशदेचे उपाध्यक्ष मानेस्त विनोद डिसोजान फुलां दिवन स्वागत करूंक उपकार मागतां. आमचे सांगात आसात सर्व आयोगाचे संचालक मानेस्त दीपक. तुमकां ह्या वेळार बरो स्वागत मागतां. ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या सर्व आयोगांच्या कार्यदर्शींक, संद्यांक, कल्चरल कमिटीच्या संद्यांक, CAL संद्यांक, सर्व धन भयण्यांक, फिरगसगारांक आनी प्रत्येक जावन सर्व स्पर्धिकांक हांव काळजांतावन बरो येवकार मागतां. समेस्तांक हार्दिक स्वागत. आतां आयच्या सांस्कृतीक स्पर्धेच्या जजसांची वळख करूंक हांव मुखार आपयता कार्यदर्शी पॅट्सी ब्रिट्टो. समेस्तान आयच्या विभिन्न रितीच्या सांस्कृतीक स्पर्धांक तेग वरिणरांक आमी हांगासर आमंत्रीत केलां. पयले जावन आसात मानादीक बाप मॅक्सिम सोज. 12 वर्सां जावन जेप्पू सेमिनरीन फिलॉसॉफी डिपार्टमेंटान ते प्राध्यापक जावन शिकयतात. तशेंच प्रस्तुत जेप्पू फिरगेजेचे विगार ते जावन आसात. संगीतांत आनी लेखणींत तांकां विशेष अभिरूच. कन्नड आनी कोंकणी अर्घ होगळाप गितांक, कोंकणी भजनांक उतरां आनी ताळे तांणी बसयल्यात. म्युझिक कंपोजिशन तांणी केलां. आज हांगासर ते आयल्यात तांकां सर बरें मागता. दुसरी वरयणार जावन रेव्हरंड सिस्टर विद्या बेतनी मेळाची जावन आसून वामंजूर सेंट रेमंड्स कॉन्व्हेंटान तिची वस्ती. सेंट रेमंड्स हायस्कुलाची मुखेल मिस्त्रीण ती जावन आसा. तिचे विशयान चड सांगचें तर एक बरी गावपीण ऑर्गन ही खेळटा. गवळीक परिशद मंगळूर DSS असो बंगराळो जुबलेवाच्या संभ्रमाचे कॉयराचे मुखेलपण तिने वैसून घेतले. सिस्टर तुमकांय सर बरें मागता. तिसरी बरयणार जावन आसा रैना सिक्वेरा कॉर्डेल फिरगेजेची. ऑल्टो गायन करता. शंपुरा वयर चड आल्बमांनी तिने भक्ती गितां तशेंच विविध उत्तीर्ण संगीत सांजांनी कलाकारां सांगाता पदां गायल्यांत. कॉर्डेल फिरगेजेंत भुरग्यांची कॉयर ती सांबाळून व्हरता. मांड सोबनान फामाद सुमेळ पंगडांत तिचो प्रमुख पात्र आसा. तशेंच TV शो गायन आनी गजाली GG100 असो सांगोय ती जावन आसा. तुमकांय आमी सर बरें मागता. देव बरें करूं.
हा मुखार आपयता विगार बाबा तांचो संदेश दिवं. मग इसाक भवानो आणि धर्मीक भयणीनो आणि वेदीचेर हजारांच्या सर्व मानेस्तमो आणि आयच्या विविध स्पर्धांत भाग घेतलेल्या सर्व कलाकारां पहिले स्वाते तुमकां सगळ्यांक हांव बरें मानता. आयच्या स्पर्धेचो उद्देश फिरगस कुटुंबांतली तालंतां वेदीक हाडचें प्रयत्न देखून विविध विशिश्ट रितीन ते मांडून हाडल्यान सगळ्यांनी भाग घेवचो म्हणल्यार इराद्या हांगासर बहुमानाच्या किसड आमी लोककलेचे तालंतां प्रदर्शन देखून हांगासर आमी पयलें सांगा पयलें दुसरें तिसरें अशें बहुमान आसचें ना. ताच्या बदलाक अत्युत्तम कोण पंगड हांगासर बरेंकन सादर करता तांकां थोड्या जाणांक विंचून हांगासर आमी अत्युत्तम 4 पंगड 3 पंगड 2 पंगड अशें बहुमानां दिवन आमी मान करतल्या. उद्देश तुमची तालंतां हांगासर वेदीचेर तेजय म्हणलें देखून विविध हंतांनी विविध रितींनी ती मांडून हाडल्या. तुमचो सहकार आमी आशेता. असलें एक पयलें प्रयत्न देखून कांय पडलेली घुसपोट गोंदळ जाली जाल्यार सोंसून वरां आणि फिरगस एकवटाच्या स्पिरितान सोडतोडकन आमी सोंसून व्हरया. प्रायजाच्या केसर ती येवन हांगासर वेदीचेर प्रदर्शन दिता तातूंत आमी संतोश पावया. आणि अशें सगळे स्पर्धे कितेंच मनाभेद नासतना घुसपोट नासतना यशस्वी रितीन मांडून हाडोवप आमी सगळीं व्हरतो सहकार दिवया म्हणून तुमचे लागीं हांव कल्पीक विनंती करता. असले स्पर्धे आमकांय नवेस जायत्या जाणांक हांवें हेर फिरगजांनी असले स्पर्धे मांडून हाडल्या पूण हांगासर एक असलें विशेष आनी एक विशिश्ट प्रयत्न देखून कितेंय इल्लें सोडून घडलें पयलीं सुवातांत म्हजे लागीं विनंती करची सोडतोड करा ताका परिहार उपरांत आमी खंडी दितले. प्रदर्शन जाताना कोणेय खंयच्याय स्पर्ध्याक अडखळ हाडिनाशें स्वस्तिकायेन तें पळोवन संतोश पावूंक जाय. मस्त जाणांनी वेदीक येवन तांचें तालंत प्रदर्शन करी जाय आनी संतोश बरी एकामेकाक करी जाय म्हणली आमची आशा. सगळे स्पर्धेचे फलितांश आज आमी प्रगट करिना उपरांत फिरगस दिसा तयाराय जावन आमी करचे उपरांत आमी प्रगट करतल्या बहुमानाय आमी फिरगस दिसांच ती वांटतल्या. देखून उपरांत आमकां वेळ मेळना देखून आनी एक संगती आमी आतांच करून फिरगस दिसाक आमी तयाराय करता. देखून सकळ कलाकारांक बरें मानता आनी प्रत्येक जावन मांडून हाडूंक वावुरलेल्या सुमेस्तांक हांव शाबास म्हणटा. मस्त दिसांची तयाराय मस्त चिंतून तांणी स्पर्धे आसा केल्या तांच्या वावराक बरो प्रतिफळ मेळोवन सकळ स्पर्धे यशस्वी रितीन जावं दी आनी आमी एक फिरगस कुटां म्हणलें बाबत आमचे ते वृद्धा जावं दी. या स्पर्धेद्वारे झोनांतलो वाड्यांतलो कुटुंबांतलो शेजाऱ्यां मदलो एक व्हडकी गट आनी भलादीक जावं दी हेंच म्हजी मागणी हीच म्हजी आशा. सगळ्यांक बरें मागता. प्रत्येक जावन तेच जण वारयणारा विविध रितीचे स्पर्धे सुलभ ना पूण परत्या संतोशान ते हांगा आयल्या तांकां सर बरें मागता. धन्यवाद. आता आम्ही सांस्कृतिक स्पर्धे प्रारंभ करतल्या. वेदीर आसल्यांनी दायकन वेदी सोडली जाय म्हणून तुमचे लागीं उपकार मागता. ओवर टू समांता. वडांचो पयलो स्पर्धो कुटुंबां गायन स्पर्धो. हाची नियमां अशी आसात. कुटुंबाची आनी सेरांचो पंगड कोंकणी भक्तीक गीत फकत 8 जाणांचो पंगड एक वजांत्र मात्र वापरीत पूण वजांत्रेन फाटल्यान रावन सांगात दिजे पूण अंक आसचे ना. गायना संगी इलेक्ट्रॉनिक वजांत्रां वापरूंक आडवरना. वर उमेद ताळ्याचो स्वर आनी गुण मट्ट पिच अँड क्वालिटी ऑफ वॉयस
ताळ, रिदम, गवत्याची भावना, एक्सप्रेशन अँड मॉड्युलेशन, शब्दांचे सुडर उच्चारण, क्लॅरिटी ऑफ वर्ड्स, गायन करची रीत लेखतले. एका वर्णी चड ताळे आशेत. वेळ 2.5 मिनटां. 2 मिनटां जाताना जागवणी घंट जातली. कुटुंबाचे आनी सगळ्यांचो पंगड म्हळ्यार ब्लड रिलेशन आसा जंय. ಬೈಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಐತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಂಗಡಾಚಿ ಅನಿಕಿಯವನ ಆರ್ಕಿಡ್ ಝೋನ್. वडाच्या गायन स्पर्धांत 4 स्पर्धी आसात. नंबर 1 फोन्स आता वेदीचेर येतले. नंबर 2 दैल्या तयार रावचे. नंबर 3 ऑर्चिड्स. नंबर 4 झेनिया. ह्या 4 पंगडांनी तयार रावचे. Start. Sonia
2, Dahlia. Orchids, please get ready. You can start. Judges, please note, orchids not present. Next, Xenia, please present now. Number 4. Third absent. Number 4. Now on the stage, orchid. Number 3. You can start. Tu am
आता serial number 4, Xenia. Start. हांगासर हो स्पर्धो संपता. आता कुटुंबाक बायबल कोटेशन सांगचो स्पर्धो. कुटुंबा संदे वा सैरी सांगाता मेळोन पंगडान 5 जणांक अवकाश. कोटेशन सांगोंक पंगडाक 3 मिनिटां दिता. कोंकणी, इंग्लीश, कन्नडा भाशेंत सांगता. अर्थभरीत बायबल कोटेशन सांगतना खंयचो बूक, अध्याय आनी वर्स म्हणलें सांगूंक जाय. सारकें सुदार कोटेशन मात लेखाक घेता. अत्याधीक कोटेशन सांगिल्ल्या 5 पंगडाक बहुमान आसतले. आता नंबर 1, प्लीज कम टू द स्टेज. नंबर 2, गेट रेडी. Yeah, you can start. Genesis 2:18. The Lord God said, "It is not good for a man to be alone. I will give him a suitable companion." Genesis 24:40. The Lord in whose presence I have walked will send his angels with you and make your journey successful. Exodus 14:13. Have no fear, stand firm and see the work the Lord will do to save you today. The Egyptians you have seen, you will never see again. The Lord will fight for you, and all you have to do is to keep still. Deuteronomy 8:17. Do not say in your heart, with my own strength and power I have attained all this wealth. 18. Remember the Lord your God, for it is He who gave you the power to acquire this wealth, thus fulfilling at this time the covenant He has promised under oath to your fathers. Deuteronomy 28:8. The Lord will command His blessings to be with you on your grandees and on all your activities. He shall bless you in the land which the Lord your God is giving you. Deuteronomy 28:12. The Lord shall open for you the heavens, His great treasury, to give rain in due season for your peace. He shall bless all that your hands undertake. You shall lend to many nations, but you shall not be Necessary.
but you shall not be necessary for you to borrow from them. Deuteronomy 31:8. It is the Lord who is going before you. He shall be with you. He shall not leave you or abandon you. You shall not be afraid of them or be terrified. Joshua 1:3. I give you all the places where you set foot, as I promised Moses. 1:5. 1:5. As long as you live, no one will be able to stand against you. I will be with you as I was with Moses. I will not leave you or abandon you. 1:8. Constantly read the book of this law and meditate on it day and night, so that you may truly do what it says. So shall your plans be fulfilled, and you shall succeed in everything. 9. It is I who command you, be strong and be valiant. Do not tremble or be afraid, because the Lord your God is with you wherever you go. 3:5. 3:5. Joshua said to his people, Purify purify yourself, for tomorrow the Lord will be in your midst doing wonders. Job 8:7. Though your beginning was small, your future days will be very great. 42:2. Joshua 42:2. I know that you are all powerful, no plan of yours can be thwarted. Numbers 6:25. May the Lord bless you and watch over you. May the Lord let his face shine on you and be gracious to you. May the Lord look kindly upon you and give you his peace. Isaiah Now, lot number 2. Get ready, lot number 3. Start. Matthew was Evangelii. तिसरो वर्स 17वी ओळ. हो म्हजो पूत, तो म्हाका चड
मोगाचो तो म्हाका मानवाला. माथ्यावाचो वांजेर 5 आवर्सवर तिसरी वड. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती कितली बागी. लुकाचो वांजेर 5 आवर्सवर 8वी वड. म्हजे सुशिलो पयसर सुमिया हांव एक पातली मनीस. लुकाचो वांजेर 5 आवर्सवर 10वी वड. भियेनाका, हांव तुमकां उंचाचो पागी करतलो. लुकाचो वांजेर 5वी आवर्सवर 20वी वड. इश्टा, तुजी पातकां तुका बक्षाली. Jeremiah 32:17 हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुजे गाय बरें करतलो. Jeremiah 32:27 हांव तुका सोंदलसुना, हांव तुका सणसोना. गणन अध्याय 6:24-27 सरेस्पर तुमकां आशिर्वाद दितलो आनी दया दाखयतलो. सरेस्पर आपल्या मुखा म्हणसर प्रकाश तुमचेर फंगतलो आनी तुमची दया करतलो. सरेस्पर तुमकां ताचे मुखामळ तुमकां दाखोवन आनी तुमकां शांती दिवं. मॅथ्यू 7:7 मागा आनी तुमी घेतल्या, वडया आनी तुमकां मुक्त जातलें, सोदा आनी तुमकां मेळटलें. जाणवाय विजडम 7:7 हांवें मागलें आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जाणवाय सत्म म्हजेशी आयलो. आयजाया 55:5 ताच्या गळ्या वरवीं आमी बरीं जाल्या. Psalm 121 पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां, थंय हांव येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. जुआंचो वांजेर 15:16 हुंड्या वरवीं मात मनीस जियेना, सरेस्पराच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतराचेर तुमी मनीस जियेता. पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां, खंय हांव येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. Psalm 121 गुंडायत Number 3, number 4, get ready. Okay, start. Start. Jesus
11, verse 35. I am complete in Him. Colossians chapter 2, verse 10. For God will send His angels to protect you wherever you go. Psalm 91, 11. For me and my household will always serve the Lord. Joshua 24, 15. Walk with the wise and be wise. Proverbs 13, 20. For the winds and the waves obey Him. Luke chapter 8, verse 25. Look at Him and be radiant. Psalm 34, verse 5. Everything in love. Do everything in love. 1 Corinthians 16:14. For we walk by faith, not by sight. 2 Corinthians 5:7. Everything is possible by sight. The Lord is my salvation, and Lord is my strength and my salvation. Psalm 27:1. The Lord will fight for you. You only be still. Exodus 14:14. Never cease praying. Ephesians 6:18. I will open a door for you which will never be closed. Revelation 3:8. Even the winds and the waves obey you. Luke 8:23. Everything is possible for one who believes. Mark 9:23. Everyone who asks receives. Everyone who seeks finds. This is from Matthew 7, verse 8. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. This is from Luke 4, verses 14. Anyone who believes in Him shall not be put to shame. From Romans 10, verse 11. I thirst for God, the living God. This is Psalm 42, verse 2. Now, number 4. Start. Wisdom chapter 7 verse 7. Therefore I prayed, understanding was given to me. I called upon God, and the spirit of wisdom came to me. Philippians chapter 4 verse 6. Do not worry about anything, instead pray about everything. Ask God what you need and thank Him for all He has done. Joshua chapter 1 verse 3. I will give you a place where you set your foot as I promised to Moses. Joshua chapter 1 verse 9. It is I who command you. Be strong and be courageous. Do not tremble, nor be afraid, for the Lord your God is with you wherever you go.
Psalm chapter 30 verse 2. O Lord my God, I cried out to you for help and you healed me. Jeremiah chapter 17 verse 14. Lead me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. For you are the Lord I praise. Jeremiah chapter 33 verse 6. Behold, I will bring you health and healing. I will lead them and reveal to them the abundance of prosperity and security. John chapter 16 verse 13. When he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth. He will not give his own message, but speak only what he hears, and declares to you the things to come. Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Isaiah chapter 44 verse 17. No weapon forged against me will succeed, and I will help you all who speak against me. Such is the Lord, the source of the Lord, and such is the light I grant them, says the Lord. 1 Peter chapter 2 verse 24. Jesus went to the cross, burdened with our sins, so that we might die to sin and live an upright life, for by his wounds we have been healed. Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Deuteronomy chapter 31 verse 6. Behold, I will be strong and be courageous. Do not tremble, nor be afraid, for the Lord your God is with you wherever you go. Psalm chapter 1 Timothy chapter 1 verse 7. For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Psalm chapter 144 verse 1. Blessed be the Lord my God, who trains my hands for war and my fingers for battle. Jeremiah chapter 32 verse 27. I am the Lord, the God of all humankind. Is there anything impossible to me? Hospardo, Angasar Soplo. Muklos Pardo, Istan Sogayan. नियम यापुढे आसात. इश्टांनी संगत मेळून पंगड रचचो. 5 ते 8 जाणां आसूंक जाय. कनिश्ट दोगां सले वा सल्यो आसूंक जाय. फकत कोण पदाक अवकाश. एक वजंत्र मात वापरत. पूण वजंत्रेन फाटल्यान रावून सांगात दिसय. पूण अंक आसचे ना. गायन सिंगिंग इलेक्ट्रॉनिक वजंत्र वापरून आडवरला. वरोवण्यात ताळाचो स्वर आनी गुणमट, pitch and quality of voice, ताळ, rhythm, गावपाची भावना, expression and modulation, स्वताची सुडाळ उच्चारण, clarity of words, गायन करची रीत लेखतले, general presentation, एका वरील सरीत ताळे आसचें, वेळ 2.5 मिनटां, 2 मिनटां जाताना जाग 1 घंट. वरोवण्याचें तेप अंतीम जावन आसतलें.
आता number 1, number 2 get ready.
Now, number 2, 3, please get ready. Please start. Now, number 3, 4, please get ready.
कितलो उडता मन करून त्या रस्त्यार फुगल्यार पडटा आकारान आनी दरबारान आमी कितें करता देखतो रस्त्यार सवय दोरयाक सोडटा 4 दिसांचो संवसार कितलो उडता मन करून त्या रस्त्यार फुगल्यार पडटा आकारान आनी दरबारान हांगा कितें करता देखतो रस्त्यार सवय दोरयाक सोडटा मनशाक रे देवान रचतलो पूण मनीस कितें चिंतलो आपणाचो आपूण देव म्हणून हातार उलयतलो जाता तितल्या तळान बुडतलो जाता तितल्या वयर उरतलो एक दीस 4 जाणांच्या खांद्यार फोंडाक पडटलो 4 दिसांचो संवसार कितलो उडता मन करून त्या रस्त्यार फुगल्यार पडटा आकारान आनी दरबारान हांगा कितें करता देखतो रस्त्यार सवय दोरयाक सोडटा काय आसलेल्या परा मनीस तो उरता दरबारान शादी आपली दाखयता खेळून रचलेल्या रस्त्यार राग जरी आयलो रस्त्यार तुका बरें जायना संवसाराक राग क्रोध दाखयला ताणें आदी सोडवानी गोमोरान 4 दिसांचो संवसार कितलो उडटा मन करून त्या रस्त्यार फुगल्यार पडटा आकारान आनी दरबारान हांगा कितें करता देखतो रस्त्यार सवय दोरयाक सोडटा देखतो रस्त्यार सवय दोरयाक सोडटा देखतो रस्त्यार सवय दोरयाक सोडटा Now number 4, 5 get ready. Start. शेतांबटांनी बालगुंड्या दोंगरांनी दर्या तळी सोचे माडा माडयांनी सोबेत काजडांनी सर्वांका सोचे शेतांबटांनी बालगुंड्या दोंगरांनी दर्या तळी सोचे माडा माडयांनी सोबेत काजडांनी सर्वांका सोचे हे मंगळूरामचे नैसर्गिक सोबायेचे हे मंगळूरामचे मुले शांती समाधानाचे ला ला
सती का तीरी तीरी वाजी पडतात सुवेदिकाचो पडलो आणि देवळांनी मागतात माया मोगांची येवकाशितात सुवेदिकाचो पडलो आणि देवळांनी मागतात माया मोगांची येवकाशितात शेता मटांनी बांदुल्या दोंगरांनी दर्या तळीर सोपचे माडा माडयांनी सोबे कृपा जडांनी सर्वांक करचूचे हे मंगळामचे हे मंगळामचे नैसर्गिक सोबायेचे हे मंगळामचे हे मंगळामचे मोदेश शांती समाधानेचे ला 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 Now, number 5, 6, get ready. Yes, start. नैसर्गिक सोबाया पृथ्वीची नासनाती दोन संसाराची पृथ्वीचो निवळ जाता संसारात बोंबार जाता परिसरात लागून बोलया परिसरात लागून बोलया पाचव्या वर्णाची रूप जरा तोडवेनातली विविध रचना देवाने हात मारतात बचावेची वाट सोदतात मनशाकुळात बोट जगून आपली सुटका मागतात निवड सबाई वयात दंडाई सेनानीची एका हर एक देवी जे किती जाय पृथ्वी कामून गेला मृत्यूकार सांगती का किती पाठी गीता प्रत्युत्तर सांगती का किती पाठी गीता कृत्यघामचे सर्वांचे परिसर सांभाळवचे आज मी
Now, judges kindly note, number 5 has taken 3.24. Time is taken by 3.24. Now, 6. Number 7, get ready. Start. Judges kindly note, time taken by 2.47.
स्टार्ट यो मकसाय नासी जोरा यो मकसाय ना बाय मुची कराना यो मकसाय नासी जोरा यो मकसाय ना बाय मुची कराना यो मकसाय ना मुंगनी मंदी यो मकंडाती दंता साय बावडा दे मुंगनी मंदी यो मकंडाती दंता साय बावडा दे यो मकसाय नासी
Now, number 2, 3, get ready. Start. Now, 3, 4, get ready. starting point, please. From the start. Start.
Now, number 4, number 5, get ready. Now, number 5, number 6, get ready. Asal kita boleh nak bercakap, gadis tampan sudah.
Now, number 6. आता 10 मिनिटं उभे राहा. सॉरी 5 मिनिटं उभे राहा. Start. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. कधी चाललं wait. एक
बार बरं आहे बार बरं आहे चालेल तुम्हाला तुझ्या आणि काय त्याची काही तुम्ही चालेल का आमच्या डॅन्स घेतात चालेल तुम्ही हा चालेल बोलूया आता नंबर 2
हांगासर हो स्पर्धो संपलो. मुखलो स्पर्धो इश्टांक मौल्याधारीत काणी सांगचो स्पर्धो. नियमा इश्टांनी सांगाता पंगड करचो. पंगडांत 3 जाणांक अवकाश. वेळ 3 मिनटां. कोंकणी वा इंग्लीश भास वापरीत. प्रदर्शन भाशेची सुडाळी उडासाची सकत अंक दिताना गमनाक येता. आतां हातूं एकच आसा देखून नंबर 1 स्टार्ट. इश्टानो तुमकां एक खाणी सांगता. एका गांवांत एक टेलर आसलो. तो गांवाच्या सकट लोकांची वस्तुरां शिंवतालो. ताची बायल ताका कुवो करताली. एक दीस ताची बायल ताका सांजेच्या च्या आनी पोळ्यान ताच्या मेजार दवरले. त्या मेजार दवरतना ताच्या पोळ्याचे वयर मूस गुंताले आनी मूस बसले. टेलराक राग आयलो. टेलरान ताचो आडीकोल खांडवलो एक मार मारलो. एका मारार 7 मूस मेले. एका मारार 7 मूस. अशें ही खबर ताणें ताच्या बायले कडेन सांगली. बायलेन ही खबर सकट कडेन सांगली. गजयली. ही खबर सैनिका पासून पावली. सैनिकान ही खबर रायाक सांगले. त्या गांवांत 2 राक्षस आले. त्या गांवाच्या लोकांक सकट उपद्र करताले. रायाची एक आलोचना आली.
या राक्षसा लगाडपाटीचे म्हणून देखून रायाच्या उभे करतात सैनिकाक धाडटा आणि त्या टेलराक त्याच्याकडे उलोवंक आपयता. टेलर रायाकडे उलोवंक येता आणि राय म्हणटा आमच्या गावांत दोन राक्षस आसात ते भारी उपज करतात लोकांक बेश्टायतात. तू कशें म्हणी कर फलाण्या दिसा येवन त्या राक्षसाक लागाड काडीचे. टेलराक एक आलोचन जाता बेजवायेन तो चलता. ताच्या उपरांत तो एका दिसा रातीक रातीक येवन चार फातोरांनी राक्षस न्हिदिल्ल्या कडेन वयर रुखार सडटा. रुखार सोडून फातरान एका राक्षसाच्या माथ्याक घालता. एक राक्षस इशेन पळयताना जाग जाता म्हाका आनी एका राक्षसान मारलें म्हणून. चिंतून दोगांय एकामेकाक झगडटात मार पडटात आणि ते मरतात. वयर रुखा वयलो टेलर हें पळयता आनी घरा येता. घरा वचून रात कंटाळी ह्या राक्षसाक टेलरान दुश्मनलें म्हणून ताका तो आपयता वज्र मोतयां दिवन ताका सन्मान करता. ह्या खाणयेंत आमकां ही नीट आयकूंक मेळटा की आमच्या बळवंतकायेंनी पगार मोतीच्या बुदवंतकायेन आनी काय जाता धैर्यान हे काम साध्य जाता. कन्नडांत एक सांगणी आसा मनसिद्धरे मार्ग मनसिद्धरे सबळनुंगಬಹುದು. देव बरें करूं. हांगासर हो स्पर्धो संपलो. मुखेल स्पर्धो कुटुंबांतावन कुटुंबा मागणे प्रदर्शन. नियम कुटुंबा संध्यांनी ह्या सैर्यांनी पंगड करचो. कुटुंबांत हर एक दीस करचे मागणे प्रदर्शन करचे. वेळ 3 मिनटां. भक्त प्रदर्शन सेटिंग अंक दिताना गमनांत घेता. Judges, kindly note, first entry is cancelled. So, number 2 now on the stage. Number 3, get ready. Total entries? 3. 1 is cancelled. Number 1 is cancelled. Now number 2. Start. आतां वरां 8 जाली आनी आतां आमकां आंबोलीचो वेळ. विश्वास उबा राव. संत क्रिस्तुचे कुरवेन हे आमकां आमच्या देवा आमच्या स्नानाचे बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामे आमेन. आमी आमचे मदें पवित्र आत्म्याक आपया. वेलकम होली स्पिरिट. वी आर इन योर presence. Fill us with your power. Live inside of us.
Maria, Pembrele, Sumiduje, Sangata, Srambika, Tulsadev, आणि सजीवी फॉर तुझे कशी जेजू मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपल्या सुमयांची चरकल तुझ्या सद्या प्रमाणे म्हजे तें जावं. नमान मरिये कृपेंद्रले सुमधुजे संगता श्रेयांबिक तुळसदेव आणि सजीवी फॉर तुझे कशी जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचे पूत मनीस आणि आमचे मध्ये जेल नमान मरिये कृपेंद्रले सुमधुजे संगता श्रेयांबिक तुळसदेव आणि सजीवी फॉर तुझे कशी जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बघेरी देवाचे माये आम्हापासून विनंती कर. क्रिस्तच्या बसणाक आमी पावसांचे खातीर महिमा बापाक पुताक आनी पवित्रत्म्या जसं आधी तसं आता आणि सदा महिमा बापाक पुताक आनी पवित्रत्म्या जसं आधी तसं आता आणि सदा महिमा बापाक पुताक आनी पवित्रत्म्या जसं आधी तसं जेजू हांव तुजो मोग करता म्हाका तुजो मोग करून शिकय. जेजू हांव तुजो मोग करता म्हाका तुजो मोग करून शिकय. जेजू हांव तुजो मोग करता म्हाका तुजो मोग करून शिकय. जेजू Number 3. Start. पाऊस वतलो आवसडणे जड वारें वाडले आनी त्या घराक मारली तरी ते कोसळून पडूंक ना कित्याक ताची बुन्याद कटपार घाल्ली. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपले घर रेवेत बांदलेल्या एक हेड्डा बरी. पावस वतलो आवसडणे जड वारें वाडले आनी त्या घराक मारले आनी ते कोसळून पडले
अशें सगळे सत्यानाश जाले. देवाचे उतर हें जेजूच्या बुपोवीत काळजा, जेजूच्या बुपोवीत काळजा, जेजूच्या बुपोवीत काळजा, मरेच्या बोदुलो बी काळजा, सोमे सांता भक्तानो, सान सेबेस्तियान, मोगाळ पुत्रा सोळे आमकां आशिर्वाद देव आमकां, जेजूच्या बुपोवीत काळजा, भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशिर्वाद, बगेन गुरसाचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले, बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमीन. हांगासर हो स्पर्ध संपलो. मुखलो स्पर्ध कुटुंबाक बायबल काणी सांगचो स्पर्ध. नियमा पंगडांत तेगांक मात्र अवकाश, एक काणी तेगांनी सांगची. कोंकणी वा इंग्लीश भास वापरीत. प्रदर्शन भाशेची सुडाळाय, उडासाची सकत अंक दिताना गमनाक घेता. एकच एंट्री आसा. सो नाव नंबर 1. Speak on Daniel. Daniel was a young man of noble birth from Judah. He was taken to captive in Babylon when King Nebuchadnezzar captured Jerusalem. Along with a young Israelite, he was chosen to be trained in the Babylon's custom in order to serve in the king's palace. From the start, Daniel was devoted to his faith, and God blessed him with wisdom, knowledge, and the ability to interpret dreams and visions. One day, King Nebuchadnezzar had a very troubling dream, and none of his wise men could interpret it. Daniel prayed to the God for understanding, and God blessed him with the meaning. He said to the king, the dream that you have dreamt of is about a great statue which represents various kingdoms of the earth, and along with your kingdom as the head of a board. He also foretold that the God's kingdom will eventually replace all the kingdoms, all the earthly kingdoms. Nebuchadnezzar was so amazed by this that he promoted Daniel to a high position in Babylon. Years later, when King Darius reigned, Daniel continually served faithfully and was promoted to a man of great authority. His success and integrity made all his officials jealous, and they convicted that they will trap Daniel, targeting his devotion to God. So, they convinced King Darius to issue a decree for 30 days that any man serving any other god or any other human will be put to lion's den. Despite this, Daniel continually prayed for 3 days, 3 days a time. He was caught in this act and was reported to King Darius. King Darius, even though he valued him greatly, could not do anything as he was bounded by the law. So, he had to put Daniel in the lion's den. But before sealing the lion's den, he said, "May the Lord you serve continually rescue you." Darius couldn't sleep that night, so he rushed to the den at dawn. He asked Daniel, the servant of the living God, "Has your God been able to rescue you from the lions?" To his relief, Daniel replied, "My Lord has sent angels and shut the mouths of the lions, so they have not hurt me, because they have found me innocent in his sight." Darius was overly joyed and
and issued a decree that everyone should follow Daniel's God, and Daniel continued his journey faithfully serving the Lord, and by getting his visions for the future of the kingdom and also God's ultimate plan. This story depicts courage. And also God's protection in midst of our adversity. Thank you. हांगासर हो स्पर्धो संपलो. मुखलो स्पर्धो आनी निमाण स्पर्धो इष्टांक सामाजिक खर्च नडಕೊಳ್ಳೋ स्पर्धो नियम इष्टांनी संगता मेळून पंगड करचो. सोतावन 8 जणांक अवकाश. दोगसले वा सन्यो आसूंक जाय. वेळ 2 मिनटां. बरोवणेन विशय आनी नेसण वेद पिंत्रावणी स्वाभाविक अनुकरण दाखोवन बर्माची दाखोवन गुमाना घेतल्या. हांगासर 2 स्पर्धी आसात. नंबर 1 गेट रेडी. नंबर 2 ते घर माताम रिटा कारवालो गेले. प्रेस रिटा बाय दीस सगळो मोबायलार टीव्ही मुखार करसूचे एकच काम. सेलीन बाय हांगेर साबार वर्सां गच्चे पुसाक रांदप करून आसा. तरणाटो शॉन रिटा बायचो एकलोसो सुपुत्र. मम्मी डॅडी मोगान मनशाकी दुडवान सुवागडी येवन येत. मम्मीचे हँडबॅग शॉनाचे ATM मशीन. दोगांय मध्ये हाय बाय म्हणून उलोवचे सोडल्यार सडताव करून ती हॉलांत वो कुडान. ह्या दिसांनी शॉनाक खावपा जेवणाचेर रुजवणी जाल्या. तोंडा वयर सडताव उदास कोण तर हेरा मुखार लिपतो हावभाव. आज ताचो जल्मा दीस. मम्मीच्या बॅगांतले पयशे घेवन इश्टांक मेळच्याक सांजे वेळार भायर सरता. वायट जालीचे जॉनी टॉनी राखोन आसलेले ताका मेळटात. त्या वेळार थंयसर पावलो लांब केसांचो कोलो पावडर मॅन हाडुल्ले हांचे हाती गळयता आनी दुडू घेवन सरता. हे तेगी नाकांनी ते उलतात आनी आम्हालान वाड्यार म्हणले बरी घालतात. शॉन आपले संयम सुकून धरणीक पडटाना इश्ट दोगी पळापळ घेतात. त्याच वाटेर सोलोमेचे सेलीनबायेचे दूर शॉन संगी कॉलेजीन शिकचेंचे. ताका ह्या स्थितीर पळोवन काल उलयन जाता तरी परिस्थिती समजून वाड्याच्या गुरकाराक कॉल करता. तुरंत पावलो गुरकार दोगांय सांबाळून शॉनाक संबंधीत डी एडिक्शन सेंटराक भरती करयता. थोड्याच दिसांच्या कावन्सिलिंगा वरवीं शॉन बेगीनच बरो जाता. आज रिटाबाई आपल्या पुताचे येणे राखून आसा. मोबायल आशिल्ल्या हातांत आज फॉर्म दिसता. मेजा वयर पुरी सोंपता. शॉन सगळो नव्या रुपान भरला. तो CIL संघात भरती जावन चिंतना रिटाबाई वाड्याच्या मध्ये हजर जावंक आशिल्ली. आपल्या कुटुंबा वयर आयिल्ले घर निवारल्याक देवाक अर्गां दिता. Now number 2.
आईच्या काळाची तरणाटी मुलगी मोबाईलार बिझी आहात रील करचे पिशे तेंगेला रील करनासतात उदकान पडून बुडल्यारी म्हणना रील करीचे ट्रेना मुखार बसार खंय पुरा करतात भायर खावन येतात रील करतना आवय काय ना के ಎಂತ ನಾ ಕೇಳ್ತದ ನಾನು ಕಿದ ಅಂತಂತ ಬಿಜಿಯ आवाज जाता जाल्यार भुरग्यांक आयकना आवय तकली घेवन पडल्या रील करा लाईक आणि कमेंट करा हे आमकां कितें जालां फोनार भितर रिडिंगां देखून मम्मी पडचे पडूंक दितना आमी नाजाल्यार तिका धरते आसतले आपण फोनाच्या घिसट आमी खूब मात टायम दिवंक आमी प्रयत्न करचे इतल्यार आज आयोजीत केल्ले सर स्पर्धेक संपले
हांव वेदिक आपयता फिर्गस विकार वॉटर सोजा साहेब फादर लॉरेन्स फादर विवेक वरन्यर फादर मॅक्सिम डिसोजा रैना कॅस्टिलिनो आणि सिस्टर विद्या तसेच उपाध्यक्ष आणि कार्यदर्शी. दोन मिनिट राहा, 2 मिनिट. आता आमचे तेगाय वरणांनी विगार बापाका वगाची काणीक स्वीकार करच्याक उलो दिता. मुखार आपयता फादर रेव्हरंड फादर मॅक्सिम तांचे अनुभव सांगणार. मोगाच्या विधान बापानो तशेंच सहायक आणि तशेंच जोडे मंडळीच्या सर्व शाळांनो आणि याच्या दिसा हे कार्य आयोजित केल्ल्या सर्वांना समेस्तांक पयल्या उल्हास पटयता. एक 5:30 जावन येदोळ मासर लागल्यागी 9:30 आसात ते आसात आणि ह्या इतल्या अवधेत स्टेजीर लागी 325 जाणां आज ह्या स्टेजीर आयल्या. एक व्हडले कार्यक्रम इतल्या जाणांक हांगासर येवन हे कार्यक्रम सादर करूंक आनी तांणे उर्जीत करूंक स्टेजीचेर येवंक अवकाश मेळ्ळा. आनी सगळ्या प्रदर्शनांत 14 आयटम्स आसले आनी 14 आयटमांत 2 आयटम सोडल्यार उरले सगळे बायबल आधारीत स्पर्धे आसले. म्हाका एक बगलें आधुनीक काळार भावार्थ कशे आमी वांटून घेवये वा भावार्थ हेरांक कशे दिवये हाचे गोवा पुरवयेचे येवचें हांगासर आसले. विविध संती मुखांतर सगळे भावार्थाक सरी जाल्ल्यो संती गोवा पुरवये हांगासर प्रदर्शीत जाल्यात आनी हो भावार्थ जिवाण करून तो शिकोवंक आनी तो एकामेका वांटून घेवंक आमकां खंडीत जावन आदार जाला. जायतीं जाणां युवा जाणां हांगासर आयलीं. बायबलाचे विविध संती सांगपुरो नाटक कोटेशन्स काणयो सांगचे डान्स करचे वा बायबल एक दृश्य सांगून ताचे विशीं लिहान घेवचो हे सगळें आमकां कितें सांगता घेवंक शकल्यार एक गोवा पुरवयेन भावार्थ हेरांक दिवंक आनी तसो जियोवंक आमकां एक अवकाश आयच्या दिसा लाभला. देखून इतले बरे कार्यक्रम आयच्या दिसा आयोजीत केल्या विकार बापाक आनी तशेंच हांगासर आसल्या सर्व ह्या सरकान धर्मीक भयणीक आनी हाच्या फाटल्यान वावर केल्ल्या वायस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आनी तशेंच आयोगाच्या सगळ्यांक हांव शाबासकी पाठयता. मुखल्या दिसांनी आनी कसले कार्यक्रमां आमकां पळोवंक मेळ्ळी आनी आमचो भावार्थ आनी किलोचो जिवाण जावं आनी तो जियोवंक आमकां अवकाश मेळो दी म्हूण समजून आमी करची निर्गस फेस्ताक तयार आयी हे निशेन खंडीत जावन ती फळां जातली. भावार्थ आमच्या कुटुंबाक आनी आमच्या भुरग्यांचेर जिवाण सकल परत एक फावटी इतले बरे कार्यक्रम दिल्या सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां शाबासकी पटयता. देव बरें करूं. धन्यवादाची उतरां सांगूंक हांव मुखार आपयता सिस्टर सिंथियाक. देव बरें करूं म्हणजे 2 उतरां उलोवच्या तुमचे मुखार हांव हजर आसा. पयल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या विगर बापाक. तांणी दिवसा अमूल्य वेळ आमचे खातीर दवर आनी ह्या कार्यक्रमाक आमचो संतोष पट्ट केल्या तुमकां कांय सांगता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा सांस्कृतीक कार्यक्रमाची जबाबदारी घेतल्या
दिसा जजेस जावन आयल्या फादर मॅक्सिम डिसोजा, सिस्टर विद्या, रायना सिक्वेरा. तुमचो मोलादीक वेळ आमचे खातीर अमानत कर. आमच्या वयल्या पळो घेवन आयल्या तुमकां काळजांत देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसांगांतल्यान बरें मागता. तशेंच पिरगजेची कार्यदर्शी आनी आयच्या दिसा संस्कृती कार्यक्रमाची जबाबदारी घेतल्या पेट्से विट्रो हांकां आमी काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या पिरगजेचे उपाध्यक्ष विनोद डिसोजा हाचे सेवेक आमी आभारी जावन आसा. आमकां एका सुत्रान आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या दोन भयण्यांक सुपेरांक सर्वांक आमी एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. आयोगाच्या सांग्यांक सांगत दिल्या तुमकां काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. गोळी मंडळाच्या सांग्यांक बुरकारां प्रतिनिधी वाड्याघरां सरिती सांगत दिल्या तुमकां सुमेस्तान देव बरें करूं. आयच्या दिसाचे आमचे पिरगजचे संस्कृती कार्यक्रम अनुमान तुमची काही आसची देणी आनी तालंतां प्रदर्शन केल्या आनी आमच्या पिरगसर संतोष दोडकर केल्या तुमकां सर्व देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचे विस्तार आशिर्वादा मागता. आयोगाचे संचालक दीपक डिसोजा आनी सीएम संध्या सकल आयोगाच्या संघान तुमकां सर्व एकूच सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू वन एंड ऑल. थँक यू. आम्ही सगळा उभे राहून सोम्या दिन वाचूया आमचे गीत गाऊया. सोम्या दिन वाचूया तो बरो, सोम्या दिन वाचूया तो बरो, सोम्या दिन वाचूया तो बरो, मोगा परिमित सोरो, मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरे आशीर्वाद देव आमकां सांग सेबेस्त्यांव मागीर कुसाचे तुवें मेळोन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांत लई बापाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी आमीन. आता नंबर 1, नंबर 2 बी रेडी. Total entries here. Five entries. या विभागात 5 स्पर्धक आसात. आता नंबर 1. You can start now.
number 2, 3, number 3, get ready. Atha, number 3, number 4, get ready.
Now, number 4, number 5, get ready. Now, number 5. हांगासर हो स्पर्धा संपता. मुख्य स्पर्धा जावन आसा सेझराचो समुदाय गीत गायन स्पर्धा. नियमां ह्या बरी आसा. बवरी आसतना सेझरांनी पंगड करचो. 5 ते 10 जाणां आसलीं. ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचे गीत मात गावन अवकाश. कनिश्ट 2 साले वा चलयो आसूंक जाय. एक वजंत मात वापरलें. पूण वजंत्रे फाटल्यान रावन सांगात दिली जाय. पूण अंक आसचे ना.
गायनासाठी इलेक्ट्रॉनिक वाजत वापरून आढळला. वरून ताळ्याचो स्वर आणि गूळ मट, pitch and quality of voice, rhythm, गवळ्याची भावना, expression and modulation, शब्दाची सुधारण उच्चारण, clarity of voice, गायन करची रीत लेखतले. एका वगैरे सडीत ताळ्या आशिल्ले. वेळ 2.5 मिनिटां, 2 मिनिटां जाताना जागोनी घंट. वरवणाचे तीर अंतिम जावन आसतले. आता समुदायीक आमच्यो 8 स्पर्धीक आसात. नंबर 1 आता प्रदर्शन करा. नंबर 2 गेट रेडी. आता नंबर 1 प्रदर्शन करता. नंबर 2 ग्रुप बी रेडी. तसेच नंबर 3 स्टार्ट. मुझे तेनांतर तो फळ दिवसना. मुझे फाटे पोटा लागल्या जावचे नात वाटे. ओळदीनातले फाटे कातर केले, ओळदींचे फाटे सवन भेटले. Now, number 2, number 3, get ready.
Now, number 3, number 4, get ready. स्पर्धेकांनी सडील वाटेन काढली नाका त्या वाटेन काढली वेगळा मला सर्व दिले त्यांना सिरीज सदाम टाइम होता ते वेळेवर एक या खुशी सभा त्यांनी ध्यान पाहिजे
Now, number 4, number 5, get ready. Start. Now, number 5, number 6, get ready.
स्टार्ट. Now, number 6. Number 7, get ready. Start.
सत्तेर पातळीर देवाक पयस केल्यार आपले सत्तेर पातळीर देवाक पयस केल्यार तो नाश जातलो कसंत शेती अनवारा गडगडा कसंत शेती अनवारा गडगडा कसंत शेती अनवारा गडगडा Now, number 7, number 8, get ready. Start. Now, number 8.
शिवाय पडाची वासना मुझे तैनात तो फोल्डिंग सोना मुक्ता शिवाय पडाची वासना मुझे तैनात तो फोल्डिंग सोना हाऊस दाखवाल तुम्ही मुझे फाटे ये पोटान रावल्यार जावचे नान फाटे फोळगियातले फाटे का करतले फोळगिंचे फाटे सवन पेंडेले फोळगियातले फाटे का करतले फोळगिंचे फाटे सवन पेंडेले हाऊस दाखवाल तुम्ही मुझे फाटे ये पोटान रावल्यार जावचे नान फाटे मुझे मिने तुमच्यान कांय जावचे ना मुझे कई आसो विफळ जावचो ना मुझे मिने तुमच्यान कांय जावचे ना मुझे कई आसो विफळ जावचो ना हाऊस दाखवाल तुम्ही मुझे फाटे ये पोटान रावल्यार जावचे नान फाटे हांगासर हो स्पर्ध सांगता मुख्य स्पर्ध कुटुंबा बायबल नृत्य स्पर्धक नियमा कशी आसत कुटुंबा संदे आनी सैर्यांनी पंगड करचो फकत बायबल गितांक मात्र अवकाश गीत खंयचेय भाशेचे वापरत चवथान 10 जाणांक मात्र अवकाश पंगडांत दादले आनी स्त्रियो आसल्यार क्रपांत मेळटले वेळ 3 मिनटां 2 मिनटां जाताना जागवणी गाणप पदांची उतरां व्यक्त करचे चलन वलन आनी भावना नाचप्यांची एककाली कृत्यां आनी जोगत्या वेळार प्रदर्शनचो नाच अंतो एकत्र स्पर्धी स्पर्धिकांनी ऐतिरांची आता स्टार्ट नंबर 1 Push me
ಹಂಗಸರು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಸಂತ ಮುಕ್ಲಸ್ಬಾರ್ದು ಕುಟುಂಬಂತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ जोडे ट्रेडिशनल कपल नियम कुटुंबांतल्या संध्यांनी जोडे जावन प्रदर्शन दिलीत नेसन असलीपण आनी नटन गमाना घेता वेळ 2 मिनटां हांगासर 7 स्पर्धी आसात पहिले नंबर 1 ऐतिरावा गेट रेडी नंबर 2 स्टार्ट आज इलेक्शन सुबीत नसल्या कशी दिसता म्हण सांग साहेबा बरें दिसताय तुमच्या पहिले बरें दिसताय पूण तूं वकल न्ही आणि मिसाक वेळ जालो रेस्ट बार करून पाद्र्याक मिसाच्या आल्तारी सोडलो आमी वेळ कन्वेशन न्ही पळय तर लोक कितें म्हणूंक आसा तू म्हजेच वकल्ले तू सोबीत दिसताय सुंदर दिसताय म्हाका लज दिसली गी या गी आमी राव रे बुटा तुका खंय वेळ जाता आज हांव किरकी नसल्या इतल्या पुरो हांवें नेसन केला तुका एक तुजे वयर एक मोगाची दिश्ट घालूंक जायना गी बरें तुका वात पडटा जाल्यार हांव तुका जाय जाल्यार सस्ती धरता थँक्यू लय जावची कांय गरज ना तू म्हजेंच बायल म्हजे संगत येताय केदाळ्या म्हजे संगत आसाय तू थँक्यू बुटा या गे आता आता न्ही या गी या वेळ जालो पण ना मिसाक जायत या आमी इल्लेशें हळू चलता तूं म्हाका काडार वचूंच आसलें तुवें म्हाका सोलून व्हरचें गे सायबा ना ना आमी काल रोड ते पार केला मागीर ये नंबर 2 गेट रेडी नंबर 3 nessun tutto time tu con botta ne avilo जीवन दिलो बरीकने देखो मगा दुसरे रान तुमचे काम तुझे ने तुमचे मगाचे बायले पादरा बेटा मी इन्फ्लुएन्स करता तो काय गेला का किती मला वॉकिंग होतो पटी येतो ना केदार एक नमस्कार मारता आम्ही देखून काय ತೊಂದರೆ ना पादरा म्हणून ते समता बारीक हुशार आहे ना मी सांगा मी टाइम वासाचे नाही साहेब हे वसाजीत दिंडी घालून मारताय ना मका म्हणजे घंटी दुखणे देवणी या पण हे आता Now number 3, get ready number 4. No, Rohit, what a so good car.
खेळाला रांदून दवरल्या ना खाली केल्यार हो टायमार ना खेळाला येताली वाड्याचे गुरकार जाऊनचे तिकले सुलाभ नाही ते मत आसला गोवन गोवन पुरो जाले ते आनी आमचो विकार आयलो नवणे तो ल्हानपणी संस्थापक आयलो इतलें काम थंय वचून 3 पेपर आवडटे हें केलें कितले सुलाभ आसाय ताणें सांगता आनी करीत कितें आनी आमकां तें जायना आमी क्रिस्तांव जाता आमचे समोर आमी वोट करीचे देखून ते समाज करून म्हणजे एक काम काण गेल्यार जाता ते समाज करीचे देखून ते पुरा कट्टबाडी कर नाही तो आता वस्तू पुरो जाल्यार रांग लायली आसा ते जेवण म्हणी आता पिवो काडटा तिके बस जेवण जालां न्ही तयार जेवण रेडी आसा डेट जालें रेडी आसा इल्लें सीट म्हणे वाडलो या आज आयतार न्ही आता परतून वचूं कसा वाडा जमलो ती बी येवन जालो ती काही राखतात आसतली पुरो वचून काही टेबलाचेर बायबलांनी मांडीचे न्ही या घे आमी थंडी जावन या Now number 4, get ready, number 5.
number 6. Get ready, number 7. Number 7. Get ready, number 8. Number 8. Get ready, number 9.
जैन. तू काले सोबन आयले तुका रांदचं काम नाही तू काले शेण पण गोबर सारून आयले ते सोड आज कोणसा दिस म्हणतो तुका गुत्तलाय स्वातंत्र्याचा दिस ने छे स्वातंत्र्य नाही आज कोणसा दिस सांग पळा कोणसो आज आमचे कसा चाललो दिस नाही आज बाहेर पडलो दिस ते सोड आता मग काय लागत सांगते पहिले माका तुका काले जाई आम्ही आईस्क्रीम खावी आहे की कंचे गडबड आम्ही आई केला घ्या की पप्पा सांग्या आज एकडे पुरो इसता हा जाय तर या आम्ही हो स्पर्धो हंगसर संपलो आता मुख्य स्पर्धो शेजाऱ्यांत हांव बायबल गणित प्रदर्शन करतो नियम शेजाऱ्यांनी सांगता मॅडम पंगड करचो पंगडांत 4 ते 8 जाणां आसूंक जाय वेळ 3 मिनटां ओरवणेंत विशय आनी नेसन वेज पिंत्रावणी स्वाभाविक अनुकरण दाखोवन बर्माची दाखोवन गुमानांतून घेतल्या ते स्पर्धी आसात पहिले नाव नंबर 1 सेकंड गेट रेडी सेकंड नंबर Judges, kindly note. आता number 3. Number 1. Number 2, get ready. Now number 1 start. Start. ನಮ್ಮ ದೇವಾची कृपे बदलले सर्वच पुरो तुझे सर्वदा असा भिये नका मध्ये देवान तुझे आपली दया दाखयल्या पळय तू गर्भेस जावन एका पुताक पासून जातली ताका तुवें जेजू म्हण नांव दिवंक जाय तो वरतो जातलो आनी खरो मन तसो भूत म्हण ताका आपयतले आनी ताच्या राजवटीक अंत आसचो ना हे गच्चे कशे हांव अजुनी अंकवार पवित्र आत्मा तुझे येतलो
आणि परमोन्नतची सकत तुझे सावळे करतली. कळ्ळें? तुजी संबंधीण एलिझाबेथ आपले म्हातारेपणायर एका पुताक गर्भेत सगळ्या वांजली म्हूण लेखलेलें ताका. देवाक आसात जावचें कसलेंच ना. बोले हांव सर्वेस्पराची साखर तुझे उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान तुका भयणीये. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव तुझे खुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याचे मातेन म्हजे भेटेक येवचें हें भाग तांकां म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानान पडटस म्हजे कुशींतल्या बाळान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडून येतल्यो म्हूण सत मानलेली तूं कितली भागी. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोशान उठता. Thank you. आता number 2, number 3 get ready. वर्सां जावन रक्तस्रावाचे पिडेन कश्टतली एक स्त्री आसली. सबार वयजाच्या हातान पडून ती कश्टली आनी आपले आसले सगळे तिणे वखदान करशिल्ले. तरी कांय पुणी बरेपण सोडच्या बदलाक तिणे पिडा सडत करून घेतलेली. तिणे जेजूविशीं आयकले देखून लोक ह्या जम्यांत विगोवन ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी ताचे आंग वस्तू आपडले. फकत ताचे आंग वस्तू आपले जाल्यार हांव बरी जातली म्हूण तिणें चिंतलें. तक्षणच तिची रक्ताची झर सुकली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हणून तिका जीव भितर भोगलें. तेन्ना जेजू आपणा भितरली सकत भायर गेली म्हूण समजलो आनी लोकां कशी पातळी परतलो. म्हज्या आंग वस्त्राक कोणें हात लायलो म्हणून विचारले लागलो. शिसांनी जाप दिवन म्हळें, लोक तुज्या आंगार पडटा तें तूं पळयताय आनी म्हाका कोणें हात लायलो म्हणून तूं विचारताय. जेजू आपणाक कोणें हात लायलो म्हणून सगळो हेणे तिणें पळयतालो. तेन्ना आपणा थंय कितें घडलां तें जाणा जावन ती स्त्री भिरांत आनी कांपून ताच्या मुखार आयली आनी पांयां सर पडली आनी सगळे सत आसा तशें ताका सांगी लागली. तर जेजू तिका म्हणालो, दुरे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. समाधानान वच आनी तुजे पिडेंतली तुका सुटका जावं. Number 3. सातशे भितरल्या एकल्यान जेजू लागीं केल्ले सवाल सोमा म्हूण दाखोवचे खातीर तर म्हजो पयलो म्हळ्यार कोण म्हूण विचारलो. जेजू ताका जाप दिवन सांगूंक लागलो, एक मनीस जेरुजालेमांत
युरिकोक बेताना सोरांच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचे सगळे नागले ताका मारून घायटे आणि अर्धो जीव करून ताका सोडून गेले. अशें आसता एक याजक तेच वाटेन वेतालो. ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बगलेन सतत रावलो. तेच परी एक लेवीक थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे बगलेन चल्लो. शेटी त्या वाटेन वेतालो एक समार्याकार. ताचे सरशीं पावलो आनी ताका पळोवन भोव सुसुरलो. लागींसर ताच्या पांयांक ते आणि वाईन ओतून ताने ते बांधले. उपरांत ताका छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन करीत. ह्या त्यागा भितर स्वरांच्या हातान सांपडल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावन पावलो म्हूण दिसता. शास्त्रान जाप दिली, ताची दया केली. तो जेजून ताका सांगले, वच आनी तुय तशेंच कर. हांगासर हो स्पर्धो सोंपता. मुखेल स्पर्धा कुटुंबां तालेंता स्पर्धो. नियमा कुटुंबांतल्या आनी सैऱ्यांनी सांगाता पंगड करचो. पंगडांत 4 तावन 6 जाणां आसूंक जाय. वेळ 3 मिनटां. कुटुंबांतल्यांनी विविध तालेंतां प्रदर्शन करची. विविधता मनोरंजन प्रदर्शनाक अंक दितले. हांगासर 2 स्पर्धी आसात. नंबर 1 गेट रेडी. नंबर 2 Thank you.